St. Henry's चॅपला फुडें वेर इट इज अ मेजर जंक्शन. कालंगुटान आनी कानोय आनी बागान पळय तो रस्तो आहा पळय तो कनेक्टेड आहा आनी सेंटराक पळयत जाल्यार रस्त्याच्या मदेगासान तो रस्तो फोंडोन पिड्यार जाला आनी हिंगासान रायट अप टू बागा जंक्शन जे आमच्या कालंगूट असोसिएशन आहा पळय थिंगा पासून तो रस्तो पिड्यार आहा. सो हेजेर काम ऑलमोस्ट 1 म्हयनो वयर जालो आतां. तें काम चालू आहा म्हणून अजून पासून रस्तो सारको करूंक ना. जे हिसपान पळय आमी ते दिसा इन फ्रंट ऑफ DIY हॉलिडे स्ट्रीट वयता पळय गावरावडो थिंगासोर आमच्यांनी मिडिया मार्फत कोण हाडले की रोड डॅमेज आहा म्हणून इमिडिएटली नेक्स्ट डे म्हाका दिसता कामूय चालू जालें. सो अशें न्हू की काम जायना, काम जाता मात आय डोंट नो वाय देर इज अ डिले. एक पळोवंक गेल्यार रस्ते पिड्यार जाला जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? आयदर द इंजिनियर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल द कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल. कोण पळय रस्ते कोत्ता पळय ते नाजाल्यार कोण इंजिनियर आहा पळय ते. नॉट इवन अ सिंगल FIR हॅज बीन रजिस्टर्ड अगेन्स्ट एनी कॉन्ट्रॅक्टर. नॉर एनी एक्शन हॅज बीन टेकन प्लेस अगेन्स्ट एनी इंजिनियर. हांव कितें म्हणटा, एक प्रोविजन ऑलरेडी केल्लें आहा की कॉन्ट्रॅक्टर्सान ब्लॅकलिस्ट करचे. हांव मागता की हे तो रस्ते तरी सारके जायना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय रिस्पॉन्सिबल तांकां ब्लॅकलिस्ट करचे. आनी दुसरें म्हणल्यार एक नोटिफिकेशन हाडा तुमी. खूंय इंजिनियर पळय आसा द रिस्पॉन्सिबल इंजिनियर हॅज टू बेर द पेनल्टी ऑफ डॅमेज रोड्स. म्हळ्यार इफ दीस नोटिफिकेशन कम्स थ्रू आख्खे गोंयभर रस्ते सारके आसतले. कॉन्ट्रॅक्टरूय लायनीन पडटलो आनी कोण इंजिनियर आहा पळय जे JE AE आनी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आहा पळय दे शूड बी मेन रिस्पॉन्सिबल. हे बसून फकत आमचे टॅक्स पेयर्साचे पगार घेवपाक आसा आनी टॅक्स पेयर्स कोण आहा पळय ते तांकां हो हे फॅसिलिटी दिता ते. सो दीस इज रॉंग. म्हणून आमी मागता हेजेर हे पळय रस्ते पिड्यार जाला तेजेर ते काम चालू दवरचें तेंच्यांनी. आयदर द पंचायत हॅज टू डू इट ऑर द PWD एनी ऑफिशियल हू इज रिस्पॉन्सिबल कॅन टेक एन इनिशिएटीव एंड डू इट. बट एट द सेम टायम हे पळय आख्खे गोंयान पळय आतां तुमी पळयत जाल्यार तुमी ऑनलायन वचत जाल्यार ते मिडियाचे मार्फत आमकां कळोन येयला की गोंयभर रस्ते काबार आहा. कोर्ताली म्हूण थिंगासर पिड्यार आहा, हायवे म्हूण ते पिड्यार आहा, कालंगूट ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन रस्ते म्हूण तेय पिड्यार आहा. सो हे आमी निशेध करता आनी हे नोटिफिकेशन आनी ब्लॅकलिस्ट हे 2 कामां सरकारान करून चालू करचें. हांव लॉरेन्झो सिल्वेरा, ब्लॉक प्रेसिडेंट कालंगूट काँग्रेस कमिटी. आमी आयज परतून कालंगूट येयल्ले आहा. आमी फाटीं इश्यू केल्लो गावरा वाड्याचेर जो रस्तो फ्रॉम हॉलिडे स्ट्रीट थिंगासर गेल्लो आनी इश्यू केल्ले उपरांत अबाउट बॅड कंडिशन ऑफ द रोड. नेक्स्ट डे तेजें काम सुरू केलें. पूण हांवें दुसऱ्या दिसा थिंगासर एक्चुली पयलेली पंचायती गाडी. सो हांवें फायंड आवट केल्या उपरांत पयले कोण येयले की गोवन येयले की पंचायतीन तें काम आपणें केलां म्हणून. एक्चुली तो पंचायत रोड न्हू, तो PWD रस्तो. तेका लागून म्हाका देव बरें कर म्हणटा कालंगूट सगळे पंचायतीक. आनी सांगूंक सोदता कितें वयत आमकां काँग्रेस लोकां बरोबर आसतले. कितें प्रॉब्लेम लोकांचे आहा आमी सदांच फुडें आहात. ते ऑपोजिशन आसून गव्हर्मेंटाच्या मुखार हाडपाक आनी काम ते सुटवाय करून देखीन घेवपाक सांगचें म्हणल्यार हिंगासर तुवें हो पार्ट एक रस्त्याचो उरलेलो आसा सगळें. हिंगासर तुमी रस्तो वायट बॅड कंडिशन आहा. हांव रिक्वेस्ट करता होच आमच्या कालंगूटच्या सरपंचाक हेजेर मातशें ताबडतोब तेणी हे रस्ते खंय फोडलेले आहा. म्हाका खबर आहा ते रोड PWD आसतना मातशें प्लीज ते लोकां खातीर सारकें करून घेवचें. कित्याक दुसरें म्हणल्यार कालंगूट एक ट्युरिस्ट सारको हॉटस्पॉट. सगळे येता ट्युरिस्ट कालंगूटान येता आनी कितें जाता हे हिंगासान घरा वयता तेन्ना ते बॅड इम्प्रेशन वता अबाउट द रोड्स आनी कितें वायट जाता पळय तें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कालंगूटाचें नांव पयलें मॅपार मागीर वायट वयता. सो हेका लागून मातशें बेगीच्या बेगीन हेजे वयर तेणी ताबडतोब पावस नासतना तो हे रस्तो सारको करून घेवचो म्हणून हांव मागता. ओके, देव बरें करूं. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. जनरल सेक्रेटरी कालंगूट काँग्रेस ब्लॉक कमिटी. जेन्ना ह्या रस्त्याक लागून सांगूंक येयला तेन्ना हांव सादारण कपालागूट हांगरसून हो रस्तो सारको उमथाड्यार म्हणजे सर्कलाशीन बसून ते पावल्लो आसा. हो असो बॅड कंडिशनान आसा. तेन्ना हो रस्तो बेगीन सारको करचो की पावस पडचे आदी. पावस पडत जाल्यार तो परत भितर वयतलो आनी लोकांक त्रास जातले. कशें ना कितें व्हणो खंय आहा तो. तेन्ना हो रस्तो कितें आसा तो बेगीन करचो आनी हेच्या फुडें खंयसर आनी खंयसरूय रोड इंटेरियर रोड जावं आनी कितें जे अशें पळय तेंच्यांनी व्हणें मारून दवरलेले आसा ते सारकें करून घेवचे. लोकांक बरी सुविधा भाव करून दिवची. आतां पावसान एक्चुली ट्युरिस्ट बरो येता आनी चडशे जे 2 व्हिलरान भोंवता आनी अशें जर रातचे बिचे त्या रोडांसून वचत तर तांकां ते कळचें ना, पडोंक शकता, डॅमेज जावंक शकता ते. तेन्ना लागून सरकारान हें करचें आनी गाडयांकूय लागून
टॅक्सीकूय कळना. थोडे लोक आतां भायले येता मागीर रेंटकाराक एक्सिडेंट जाला म्हणून सगळे जाण हें करता. तांकां रोड कळना त्या कारणान तो एक्सिडेंट जाल्लो ताका. तेन्ना हे सगळे रोड जे आसा ते बेगिल्ल्या बेगीन ते पोर्ट होल सगळे पुरोवचे आनी रस्तो बरी सुविधा दिवची. तुम्ही पळयतात GNH.